मुड्डेर खांडेपारा हांगासर एका बिबट्या वागान पेट्याक खाल्लो. त्या उपरांत वाठारांत बोवाळ पडला. लोकां मदीं भिरांत पसरल्या. थंय बिबट्यांचो भंय आसा अशें अदीं खुबश्या जाणांनी बिबटे पळयल्यात म्हूण थळावे सांगतात. हाचेर संबंदितान लक्ष घालचें म्हूण थळाव्यांची मागणी आसा. आरडेस्कोआ खातीर खांडेपारच्यान विदिता प्रभू. हय, हांव अभिजीत, ह्या वार्डाचो पंच आनी हे म्हाजेच एरिया येता. काल आयज सकाळीं फांतोडेचेर एक अरावंड 5:30 म्हटल्यार घरा सायडीक बांदलेल्या पेट्याक बिबटो येवन तेणें ताका फूल हें केलो, खालो काय तुका, आनी तेजो फक्त तोंडूच दवरलें आनी सगळें घेवन गेलें. अशें हांगा बिबट्यांचो सामको वावर चडांत चड वाडलेलो, सामको वाडलेलो आसा. लास्ट एक 8 दीस पयलीं सांजचो दिसाचो 2 सुमार हांगाच तेकोनूच नंदेश जल्मी म्हणटा हेज्या गायेच्या वासराचेर बिबट्यान हल्लो केल्लो. पूण ते फुडें नासल्या कारणान तें वासरू तेन्ना वाचलें. आनी अशें हांगा बिबट्याचे भरपूर वावर चल्ला. कंटिन्यू लोकांक बिबटे दिसत आसा. एक फॉरेस्टान हेजेर दखल घेवन हांगा लोकांचे एक आतां मळे घातले सगळे आसा, लोक जंगलान भोंवत आसता, पूण लोकांचे सेफ्टीक लागून ह्या बिबट्यांचो बंदोबस्त लावचो. लास्ट इयर आमी ह्या बिबट्यांक व्हरपाक लागून फॉरेस्टाक लेटरूय केल्लें, तेंच्यांनी अजून पर्यंत पांजरा बिजरा कांयच लायिल्लें ना. आतां हे इन्सिडंटा नंतर आतां आमी परत एक रिमांयडर धाडटले फॉरेस्टाक. ओके, कितले भोंवता अंदाज? लोक म्हणटात 2 पयले, 1 पयलो. सगळे वाठारांत लोक सांगतात आपणे हांगा 2 पयले, थंय 2 पयले, 1 पयलो अशें म्हणून. आतां अंदाज कितले आसतलो ना, पूण तशें सगळे लोकांक दिसल्या कारणान ते खूब आसपाक जाय. ओके, सादारण बरो व्हडलो आसा काय पयले म्हणल्यार बिबटो? बिबट्याची सायज आसता तशेंच आसतलें तें. तुका हांवेनूय सद्या पळोवना, पूण लोक सांगता तशें आयकलां, कित्याक बिबटे मोठे आसा म्हणून. अशें आशिल्ले 4-5 पेटे आशिल्ले. 4-5 म्हणल्यार फाटले दिसांनी आनी 2-3 जाणां व्हेल्ले तेंच्यांनी. व्हेल्ले म्हणल्यार आतां एका आमी हांगा बांदून दवरिल्लो न्हू, तो आतां राती ताका आमी हांगा शीत बी घालून ताका आशिल्लो तो. म्हणल्यार ताका आतां रातची हांगसर आमची एक लायट चालू आसा न्हू, चालू आसा म्हणल्यार कुत्रे भोगता म्हणून आमी पळोवपाक लागले. फातोडेचे 5:30 सुमार. म्हणल्यार हांव नाशिल्लो, हांव कामाक गेल्लो, भाव बी आशिल्लो. तेंच्यांनी तो पळयलो कुत्रे भोगता म्हणटा येयले भायर. आनी 4 वरांचेर आमचे घरचे लायटी पेटय जाल्या असो एवढेच्यान कोण तो धांवलो. म्हणल्यार रातचे कळना न्हू, असो धांवलो तो कळ. म्हणल्यार पयर हांगा पळयताले पेट्या अर्दो खावन काबार केल्लो आहा. बिबटो बिबटोच तो. कित्याक हांगासर सद्या पट्टेरी वाग ना, म्हणल्यार बिबटोच 2-3 जाणां थंय दिसलेलो. हय, ते आमकां सांगताले बिबटो आसा म्हणून ह्या एरियेक. आनी फाटल्या दिसांनी म्हणल्यार आमच्या थंय सकयल गांवांत थंय 2 जाणां पाडकाक सुद्दां हाडलो खंय तेंच्यांनी, दात लायिल्ले. हां, म्हणल्यार रेग्युलर भोंवपी हांगासर रेग्युलर आसता. एक्चुअली 1 काय 2 म्हणटा खबर ना, कित्याक तो तसो तेवटेच्यान येता असो हेवटेनूच दिश्टी पडटा. तुमचो पेटो कितले म्हणल्यार बारीक आसलो, ल्हान काय व्हडलो? ना, बरो बारीक, एक 4 म्हयन्याचो आशिल्लो. हय, ताका आमी कित्याक तो फाटल्या दिसांनी बरो नाशिल्लो न्हू, म्हणल्यार ताका आमी ट्रिटमेंट चालू आसली ताका हांगा बांदताले. कित्याक तांकां एक वायरस येयल्लो खंय. वायरस येयल्लो म्हणटा तांकां डेली म्हाका हांगा एनिमल हजबंड्री व्हरचें पडटालें. म्हणजे ताका खंय हें केलें, अटॅक केलो सारको? अटॅक ताका सद्या हे प्लेसीर ताका केल्लो आहा, कित्याक ताका चेन बी घालून दवरलेली गळ्यांत. बांदून दवरलेलो म्हणल्यार ताका 5:30 सुमार अशें कितें घटना जाली ती. ना, खंय म्हणल्यार गळ्याक धरलो काय कितें केलें तेगेला? ना, तेजे म्हाका दिसता पयलीं तेणी ताका गळ्याक धरून ताका मारून उडयलो आसतलो. तेजे पोट बी खाला. हय, फूल ताका फाटल्या सायडीच्यान फूल ताका हाल्लो. फक्त ती गोवटीच मातशी उरलेली.